सोमारा बेतोडा दत्तगड काजरवाडा वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी दाग फोंड्याच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयाचेर घेराव घालो। फाटल्या 8 दिसां सावन ह्या वाठारांत उदकाची पुरवण बंद आसा। देखून सांज मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जावना जाल्यार घागर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या। उपरांत सांज मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलें। दत्तगड आसा आमकां जर उदक जर येवना जाल्यार आमी फाल्यां परत मोर्चा घेवन येतलो। सगळे तो बीप कितें आसा ते सगळे घागर मोर्चा हय कितें जाला केन्ना येताले रेग्युलर येताले रेग्युलर आमकां येताले। आता 15 दिसांनी अजिबात उदक येना। टँकर बीन कांय धाडना टँकर येता पण टँकर ते कितले लोक आसा की टँकर पावना अजिबात टँकर पावना। आनी बोरवेल कितें आशिल्लें म्हणटाले न्ही बोरवेलीचे आसा ते बोरवेल आनी खंय सोडला तुमकां पावना उदक आमकां अजिबात उदक पावना। प्रेशरूय कमी येता प्रेशर न्हू प्रेशरूच येना प्रेशर कमी प्रेशरूच ना 15 दीस जाला। कितली लोकां अफेक्ट जाता कितली घरां आसतली घरां साधारण एक आसतली 600-700 घरां आसतली।